आमकां जॉइन जातात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर. लौकीक, आमी फाटली 2-3 दीस ह्या कोविडाच्या राजकारणाचेरूय उलयतात. सो कितें खंय पावलां हें राजकारण? प्रमोद, रातची जी अपडेट म्हणजे राती लेट मिटींग जाता सकाळी इनपूट येयल्ले राजकारण जेन्ना काल आमी पर्यंत बाबुशाच्या स्टेटमेंटा पर्यंत आसले, जर बाबुशान विश्विताक मर्डरर म्हटलो की जी डेथ जाता हेची जबाबदारी विश्विताची म्हटली. तेजे उपरांत राती एक मिटींग जाली. तानावडे आमच्या वांगडा ऑन रेकॉर्ड आहा, सदानंद शेट तानावडे, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट. आनी तेणी सांगला अनऑफिशियल आमची एक मिटींग जाली म्हणून सांगला. हांवें तेका विचारलें बाबा ते मिटींगे आमकां अमित शहाचो कॉल येयलो ना. तो एक म्हणजे तो मिटिंगेचो भाग नासलो पण एक कॉल येयलो अशें तेजें म्हणणें आसलें की मिटींग जाली. तेजे उपरांत कितें ते मॅटर आहा, कितें ते म्हणपाक लागले इंटरनल मॅटर मातशे आसले, व्हडले कांय नासले मिडियान ते. या लौकीक, अनम्यूट युअर सेल्फ. या गो अहेड. प्रमोद, मिडियान आयको येता प्रमोद? यस, गो अहेड. ओके, मिडियान बातमी येवपाक लागल्यो की तो मातशे विशय वाडटा आनी लोकां मदीं तो समज जाता की मोठो कितें डिफरन्सीस बी चल्ल्या म्हणून अशें बी तानावडेन स्टेटमेंट केलें. मागीर सांगलें ह्यान फुडें खंयचोच असो डिफरन्सीस वा खंयचोच प्रॉब्लेम असो दोन म्हणजे सीएम आनी विश्विता मदीं दिसचो ना अशें की बाबुशानूय डिमांड केल्ले हेल्थ मिनिस्ट्री काडून घेवची म्हणून विश्वजिता कडल्यान हेच सीएमान ऑलरेडी खुबशीं कामां हेल्थान स्टार्ट केल्या म्हणून. जाल्यार थंय सांगलें तेणी कॅबिनेट एक स्टेटमेंट केला तेणी पोर्टफोलिओ भितर खंयच्योच चेंजीस जावचो ना, जशें आहा थंय जातलें. आतां फक्त आमी कोविड फायट करपाक जाय म्हणपाक कसल्यो पॉलिटिकल चेंजीस जावपाच्यो ना हे तेणी जाहीर केला. हे जाली हेजी सीएम आनी एचएमाचे हेजी. तेजे पयलींच प्रमोद एक जाली की बेंटो जे सीसीबीचे कावन्सिलर आहा, बीजेपीचे कावन्सिलर, बाबुशाचे कावन्सिलर आहा, तेणी काल एक कंप्लेन फायल केल्या. इट इज अगेन्स्ट विश्वजीत आनी स्कूप ऑक्सिजन जे आहा तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेन फायल केल्या. आतां हिका हांव पॉलिटिकल नजरेन पळयता, कारण ती केस फक्त विश्वजिताच्या अगेन्स्ट आनी स्कूप ऑक्सिजनाच्या अगेन्स्ट आहा, हे सगळे मिस मॅनेजमेंटाचेर. दुसरे वटेन आयज गोवा फॉरवर्डान एक क्रिमिनल कंप्लेन फायल केल्या, ती फक्त सीएमाच्या अगेन्स्ट आनी बाकीच्या ऑफिसरा अगेन्स्ट आहा. म्हणजे हांगसर हें कळटा की गोवा फॉरवर्ड हेल्थ मिनिस्टराक जबाबदार धरिना, तेवटेन जे बेंटोन सीसीबीचे कावन्सिलरान केस फायल केल्या तो सीएमाक जबाबदार धरिना. म्हणजे हेजे फाटले पॉलिटिक्स समजपाचे. ही जाली पॉलिटिकल हे. मागीर दुसरो जेन्नाच्यान हायकोर्टान आपल्या हातीन मॉनिटरींग घेतला आनी ते डे म्हणजे 2 दीस आमी कोर्टान पळयले ते कशें मॉनिटर करता ते एडवोकेटांक कुशीक दवरता आनी ते ऑफिसरा कडेन डिस्कशन करता, ते रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन डिस्कशन करता, ते हेल्थ रवी धवना कडेन हेल्थ सेक्रेटरी कडेन डिस्कशन करता, ते दुसरे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी कडेन डिस्कशन करता, डिना कडेन आनी डॉक्टर खांडेपार आहा तेजे कडेन डिस्कशन करता. तेंच्यांनी आमकां खंयच 2 दीस दिसले की कोर्टान केस चल्ल्या. एक्चुअली एडवोकेटांक कुशीक दवरून ते जज आहा ते बसलेले डिव्हिजन बेंच ते ऑफिसरा कडेन डिस्कशन करता, ही गजाल कशी सॉर्ट आउट करपाक जाता, ह्यो गजाली कश्यो, हो प्रॉब्लेम जो ट्रान्सपोर्टाचो जालो तो कसो सॉर्ट आउट करपाक जाता, हें डिस्कशन आमी आयचे दोनी काल आनी आयच्या लायव्ह कोर्टान पळयलें. आनी जे काम गव्हर्मेंटान करपाक जाय ते गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसरान वा चीफ सेक्रेटरीन करपाक जाय, तेजे वरून ते सीएमान वा हेल्थ मिनिस्टरान करपाक जाय, ते काम हायकोर्टातले 2 जाण जज बसून ते काम आयज करता. ते करता बी केन्ना 11 ते दनपारचे 2 पर्यंत तेंची एकाच विशयाचेर फूल हियरिंग जाता. ते पळोवपाक मेळटा. जंय गव्हर्मेंट फेल गेलो थंय हायकोर्टाक येवन ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामां हायकोर्ट येवन करता ती आमी पळयली. जंय एडवोकेट उलयना आनी ऑफिसर बसून एक्चुअली मिटींग घेवन कसो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करप जीएमसीचो तो पळोवपाक मेळ्ळो. दुसरे प्रमोद आनी बाकीचे अपडेट्स दिता. बुलेटीन म्हणजे आयचे पॉझिटिव्ह केसीचे बुलेटीन येयला, तितून 24 वरां भितर 2491 न्यू केसीस आहा. सॅम्पल टेस्ट रेट 7084 आनी पॉझिटिव्हिटी रिपोर्ट 35% जाता. तितूंतले आयज एक डेटा म्हणटा प्रायव्हेट लॅबान टेस्टिंग जालां ते 1914 टेस्ट जाले, तितले 505 पॉझिटिव्ह येयल्या. तितले फक्त प्रायव्हेटाचे कुशीन काडून पळयत जाल्यार 26% पॉझिटिव्हिटी रेट जाता. आनी आयच्या ह्या 24 तासां पेंडींग रिपोर्ट्स उरता ते 1763 हे सॅम्पल पेंडींग उरता टेस्ट करपाची. दुसरे दिता वॅक्सिनेशनाची जी इम्पॉर्टंट आयज मणिपालाचे वॅक्सिनेशन लौकिक, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉर्टेलिटी?
आयज फाटल्या 24 वरां भितर डेथ्स कितली जाल्यात हाजी इन्फॉर्मेशन आयल्या? ना, फक्त माझे कडेन बुलेटीन आहा ते सध्या हातान आहा ते फक्त सॅम्पलां टेस्टेड आहात ती टेस्ट केल्यात. आय एम जस्ट टेलिंग म्हजे कडेन एक अपडेट आयल्या विच इज नॉट अ फायनल अपडेट. दीस फिगर कॅन गेट अपडेटेड लेटर, बट आतां मेरेन जी फाटली 24 वरांतली डेथ फिगर्स आसात, सो म्हाका जो सद्याक हें दाखयता ती इट इज अरावंड 64. दीस फिगर कॅन गेट रिवायज्ड, बट रायट नाव जो दाखयता आमकां अरावंड 64 फाटल्या 24 वरांतल्यो डेथ्स. फायनल जेन्ना बुलेटीन येतलो तेन्ना हें फिगर कन्फर्म जातलें, बट दीज आर इनिशियल रिपोर्ट्स दॅट इन लास्ट 24 hours ऑल्सो ऑलमोस्ट 64 गोंयकारांचो जीव गेला. या लौकीक कंटिन्यू. प्रमोद, वॅक्सिनेशन सांगता आयज हेजे मणिपालाचे वॅक्सिनेशन आयज ओपन जावपाचे आसले. 5 सुमार ओपन जाले. खूब जाणांनी परत फोन केलो कितें चल्लां काय म्हणून, कित्याक विदीन 30 सेकंड वा एके मिनटान ते परत फूल म्हणून दाखोवपाक लागले. दुसरे वॅक्सिनेशन लोकांक एक आशा 18 to 44 एजीन जे कोविशिल्डाची वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंटान विकती घेतले 32,000 आनी ऑड फिगर आहा ती. तेजेर आयज हेल्थ डिपार्टमेंटान सकाळी मिटींग जाली आनी सांजची एक मिटींग जाली कशी रिलीज करपाची ती. सो तेंच्यांनी अशें ठरयलां, म्हणजे आतां सोर्सांतल्यान अशें कळटा की अशें ठरयलां तेंच्यांनी की 32,000 तेंच्यांनी रिलीज करपाचे असो स्टँड घेतला. म्हणजे 50% फुडले दुसऱ्या डोसा खातीर दवरप ना, तोपर्यंत दुसरी वॅक्सिनां येतली अशें गृहीत धरून ते 32,000 ते रिलीज करपाक, 32,800 समथींग आहा ती रिलीज करपाक सोदता. ती फायल सीएमाक वयतली अप्रुवलाक, मागीर ती स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी आहा तेजे कडेन वयतली आनी ते जातले. तांकां दोन फायदो हो डिसिजन घेवपाक दोन हे की आयज रिपोर्ट्सूय येताले की जो 6 to 8 विक्साचो गॅप आसता दोन वॅक्सिनेशना मदलो कोविशिल्डाचे, तो वाडोवपाचो आहा अशें इनपूट आहा. ते 12 ते 16 वीक करपाचो आहा कोविड. आनी जे पॉझिटिव्ह जाल्या तांकां 3 म्हयन्यान बी वॅक्सिनेशन घेताले ते 6 म्हयन्याचेर व्हरतले. ते पॉझिटिव्ह आसले तेंच्यांनी मागीर फक्त 6 म्हयन्यांनी वॅक्सिनेशन घेवपाचें. हो हे इनपूट आशिल्ल्या कारणान स्टेट गव्हर्मेंट म्हणटा की आमकां 32,000 येयला, ती 32,000 आमी ह्या 18 to 44 एज ग्रुपाक रिलीज करुया. तेजी डेट सुद्दां आयज सांज पर्यंत रिलीज जावपाक शकता वा फाल्यां रिलीज जावपाक शकता की केन्ना हो स्लॉट्स ओपन करतले ते. दुसरे प्रमोद, हायकोर्टान जशें ड्युरा सिलिंडराचेर बी डिस्कशन जातालें, काल आमी ड्युरा सिलिंडराचे विज्युअल्सूय दाखयले जीएमसींतल्यान. आयज आमकां एक हे मेळ्ळें की टँक बसोवपाची आहा म्हटलेली जीएमसीन, तेजे विज्युअल्स आमचे कडेन पावल्या. ती टँक पुलीस हे लावन एक्सकॉर्ट करून हाडटना विज्युअल मेळ्ळे आमकां. आनी आमी जीएमसीच्या भायर तो व्हडलो ट्रॉली ती दवरलेली भितर व्हरोन आसली ती. तो म्हणजे तो सोमार पर्यंत जे फंक्शनल करता म्हणटाले व्हडली टँक, ती एकवेळ जावपाचे चान्सीस आहा जर सगळे तेंचे टेक्निशियन बी म्हणटाले तेंकां टायमार मेळ्ळें जाल्यार. ती व्हडली टँक 20,000 लिटर कितें आहा तेजी कॅपॅसिटी, ती सेटअप जावपाक शकता. ती सेटअप जाल्यार पायप मॅनिफोल्डांतल्यान पायप ऑक्सिजन आहा, तेजो खुबसो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. दुसरें, हायकोर्टान जेन्ना सन मॉनिटरींग हातीन घेतला तेन्ना जे गव्हर्मेंटाचो डायरेक्ट आमकां इन्वॉल्वमेंट दिसना, इवन सीएमाचो इन्वॉल्वमेंट इन जीएमसी दिसलो ना. पण आयज सीएमान एक बिचोले विजीट केल्ली, केशव सेवा सदनात, जंय तेंच्यांनी स्टेप अप हॉस्पिटल केला, थंय विजीट केली. मागीर म्हापसा विजीट केली. म्हापसा तेंच्यांनी एक आयसीयू तेंचो फंक्शनल ना, तो बेगीन आयसीयू वार्ड तेंचो फंक्शनल करपाक लायला. लौकीक एक आहा की काल सांजे जेन्ना कालची हायकोर्टाची हियरिंगा उपरांत आय थिंक यू अगेन वेंट टू गोवा मेडिकल कॉलेज आनी थंय सगळे IAS ऑफिसरांची टीम बी गेल्ली. सो वॉट इज हॅपनिंग ऑन दॅट फ्रंट? येस, तुवें सारकें सांगलें की सद्याक कोर्टाची हियरिंग कशी दिसना की हायकोर्टान सगळे ऑफिसरांक एकामेकाची मुखार हाडल्यात आनी एकामेकाची मुखार बसून हो प्रश्न कसो सोडोवया, हो प्रश्न कसो सोडोवया अशे तरेन सद्याक प्रोसिडींग्स चल्ला. टू एन एक्सटेंट की हायकोर्टान सांगलें एकावंटेबिलिटी सुद्दां मागीर फिक्स करया, पयलीं जीव वाचोवया गोंयकारांचे म्हण. इतली लेवलाचेर ही परिस्थिती पावली. सो काल जेन्ना गेले आनी IAS ऑफिसरांची टीमूय घाल्ल्या, चित्र कितें आशिल्लें आनीक कामाची जी स्पीड आसा बिफोर हायकोर्ट इंटरवीन आनी आफ्टर हायकोर्ट इंटरवीन, हातूंत भितर तुका कितें फरक दिसून आयलो काय कितें? फरक दिसलो प्रमोद, कारण हायकोर्टानूच तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी थंय बसतले 24 तास जाल्यार 24 तास बसतले ऑफिसर. आमी थंय म्हणजे बसोन सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करतले. तितून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारी दिल्ली आनी ते नोट डावन सुद्दां केले की सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, मागीर सेक्रेटरी हेल्थ आनी सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट, हे 3 सेक्रेटरींची थंय म्हणजे तेंच्यांनी सांगलेलें आमी थंय वयतले म्हणून. जीएमसीन तेंच्यो विजीट्स जाल्यो. फक्त तो प्रॉब्लेम आमी जर नोटीस करतात तो इतल्या ऑड म्हणजे 2 ते 6 वा तेच्या उपरांत आमकां ते
फेसबुका वयल्यान वा इवन कॉल करून आमकां जे इनपूट येता खूब जाणांनी आयज आनी काल रातच्यान व्हिडिओ येयले ऑक्सिजन कशे ड्रॉप जाता ते एकटे ट्विटराचेर ते व्हिडिओ घातलेले लायव्ह की ऑक्सिजन लेवल ऑक्सिजन प्रेशर कसो ड्रॉप जाता तो ते मागीर आमकां प्रॉब्लेमूय कळ्ळो की आयज तो प्रॉब्लेम कितें आहा तो एक्चुअली उघड जालो हायकोर्टान की जेन्ना स्विच ओव्हर जाता एक ट्रॉली काडटा आनी तो प्रेशर पडटलोच म्हणजे थरलेले आहा की तो पडटलो कारण ताका आनी वेगळी सिस्टम ना तो पडटलोच प्रेशर इंजेर वेगळी सिस्टम ना म्हणटकूच सो तेन्ना बाबा डॉक्टरांक इन्फॉर्म करून तांकां अलर्ट दवरपाक की जे क्रिटिकल पेशंट आहा तांकां आतां त्रास जावपाचो सो तुमी लागीं रावा आनी तांकां पळया तांकां कितें आनी दुसरे तरेन जाल्यार मॅन्युअली ऑक्सिजन हितून बलून्स आसता हितून पंप करून दिता पळय तशें करून साल्वार करपाक तांकां सपोर्ट दिवपाक जाता ह्यो सगळ्यो गजालीचे कोऑर्डिनेट जावपाक त्यो जायना ह्या हायकोर्टान उघड जाले पूण खूब तो जाग्यार पडटा दिसता ऑक्सिजनाचो फ्लो आहा तो आयज आमचे कडेन दुसरे विज्युअल म्हटले तेंच्यांनी म्हटल्यार ग्रीन कॉरिडोर करता तो ग्रीन कॉरिडोराचे विज्युअल आमी हाडले की 2 जीपी ट्रॅक्टर जो ऑक्सिजन घेवन ऑक्सिजनाचो ट्रॉली घेवन येता त्याच्या फुडल्यान 2 जीपी पुलिसांचे लावन सायरन वाजोवन ट्रॅक्टर एक्सकॉर्ट करून व्हरता आसतना पळोवपाक मेळटा आनी कंटिन्यू तेका एस्कॉर्ट आसता दोन्ही वटेच्यान म्हणजे रिकामी ट्रॉली सुद्दां भरता ते हेजेर खूब ऑक्सिजना कडेन बेगीन पावपाक जाय टायमार पावपाक जाय इतली जबाबदारी आतां घेतली इतल्यो चेंजीस आमकां पळोवपाक मेळटा की ऑक्सिजन जाता तितलो जीएमसीन शक्य आहा तितलो पावपाक जाय तरी आसतना आमकां आयज कोर्टान दिसून येयलें की जाय तितलो पावनासलो काल कमी पावलो आतां टाकयो बसोवपाचे जे काम आहा ते सगळे जाल्या उपरांत मागीर पळोवचे पडटले की बाबा प्रश्न सुट्टा काय सो थँक्स अ लॉट लौकीक म्हाका एक गजाल सांगची दिसता की दोतोर पॅरामेडिक्स जीव तोडून काम करतात पण अमितान ते बरें सांगिल्लें एट द बिगिनींग ऑफ द शो टुडे की ऑक्सिजनच ना जाल्यार दोतोर करतलो कितें काम म्हणून सो आज फाटली 2 दीस हायकोर्ट इंटरवीन जातकीर ज्या तरेन गजाली सुरू जाल्यात त्यो पळयतकीर जशें लौकिकान सांगलें की गती आयल्या कामां कितली दिसता